आमची म्हादय आमकां जाय ह्या जे सेंटेन्स आसलें तेज्या अंडर जी पयली जाहीर सभा आयज मार्सेलान जी नोनो विलेज आहा हांगासर जाली आनी ह्या जाहीर सभेक दिग्गज अशे लिडर हाजीर आशिल्ले आनी त्याच भितर जे मेन स्पीकर आशिल्ले राजेंद्र बाब केरकार हांणी सविस्तर म्हादयेचेर जे इन्फॉर्मेशन आहा ते लोकां पर्यंत पावयल्लें आसा. त्याच प्रमाणे ऑपोजिशन लिडर युरी हालिमाव तशेंच एडवोकेट कालूस तशेंच प्रतिमा रुद्रनाथ शिरोडकर हे ह्या बसकेक हजर आशिल्ले आनी हांची जी मुखार 16 तारखेक सकाळी एक जाहीर मोठी सभा जावपाची आसा. तेणें लोकांक जे म्हादयेक लागून जे गोंयभर जावं सगळ्या लोकांक त्रास जाता तेणें ह्या सकाळी 4 वरांचेर सगळ्यांनी हजर रावचें अशें एक लोकांक अपील केल्लें आसा. आमी कितले जरी विशय मांडले आनी हे केले जाल्यार न्यायालयान ही लढाई आसा, ही लढाई सशक्त जातली जाल्यार आयज ही जशी लोक चळवळ जाल्ली आसा तशीच हेच्या फुडें जे 16 तारखेक लोकांनी एकठांय येवपाचें केल्लेलें आसा त्या हितून चळवळीन आमी ह्या विशयाचेर एक संघ आसा हे जेन्ना दाखयताले कर्नाटकान खंयचोय पक्ष आसूं तेंची भुमिका सारकी तशीच आसा. गोंयांतल्यान आख्खो एक मोठो एक म्हाका दिसता एक बोर्ड जावपाक जाय आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता रिजायन जावपाक रेडी राव. हांव जरी तर आमदार आहा आय एम रेडी टू रिजायन. लेट अस पुट प्रेशर ऑन दीस गव्हर्मेंट. लेट अस फॉरगेट अबाउट आर बीइंग MLAs फर्स्ट. 2 खासदार गोंयांत हाय आनी कर्नाटका कडेन 28 खासदार हाय. इतले आमदार हाय. जायते हिंगा उलयले की आनी म्हाका एक दिसता की हे जेन्ना 1918तल्यान हांव थोडोच बाब रमेशा लागीं उलयतालो आनी तो म्हाका एक्सप्लेन करतालो की 1918तल्यान ऑल द पॉलिटिशियन्स हॅव कॉम्प्रमायज. देर इज नो डाउट अबाउट इट. एवरीवन हॅज कॉम्प्रमायज एट वेरियस स्टेजीस. बट टुडे वी हॅव टू ऑल स्टँड अप एज गोवन. बाय प्रतिमान एक उल्लेख केलो. This is not about our political affiliations. This is about our future generations. This is about your future generation. आणि आमी सगळ्यांनी जेन्ना एक उलो मारलो की सगळ्या पक्षांनी बाराबर येवचे म्हणून भाजपानूय येवचे म्हणून पूण आज गुलाम जाले. सगळे मनीस सगळे आमदार गुलाम जाले. भिताय मुखार सरपाक भिताय. कित्याक भिताय? कित्याक आमकां सगळ्याक एक फतवा जाहीर जाला भायर सरल्यार तुमकां कितें ते पार्टी दाखयतले म्हणून. मार्सेलांच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.